नमस्कार. तुम पुरा जन ह्या सेशनात स्वागत आसा. आयची सेशना नाव वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. चांग जना कस तांकां कष्ट कसले येता. सो सेशना बिगिनिंग आमची हांव GSB समाज महिला शाखांक धन्यवाद दिता की तांणी म्हाका हे सेशन्स प्रेजेंट करचे तांगेले प्लॅटफॉर्मार अवसर दिता आसत. हे पंचा सेशन आयचे. हाजी फुडली 4 सेशन मागीर तुमकां ह्यांची फेसबुक पेजाच्या प्लॅटफॉर्मार पळोवचे मेळटले. सो इट्स कंटिन्यू हे 5th सेशन. सो देवाल स्वाम्याल प्रार्थना करनू उदास करनू तुमके पुरा जन आपास पुनः नमस्कार करनू हे आयची सेशनात तुमकां स्वागत करता. भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक आसा ह्या टायमार सेशनाक. वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. म्हळ्यार आमकां पुरा जनांक एक पंता दिसता की आमी पुरा चांग करता आसत न्हू आमकां कसले कश्ट येता म्हूण तशी एक भावन येता म्हळ्यार खंडित म्हूण सांगिल्लें आसा. पुरा जनांक एक पंता दिसता की एक जलसिता आनीक कश्ट येता आसा ती हांव तशें कसं न्ही कोणाले वायट करूं वचचें न्ही मागीर अशी कसले जाती हें. आनी भगवत गीतेन तूं सांगिल्लें आसा दुःखालयम अशाश्वतम म्हळ्यार कशें की कश्ट येता आसता म्हूण. ताचे खातीर आमी एक सान काणी पळोवया. गौतम बुद्ध आसा पळय तांगेले एक बायल मनीस येता एक पंत आनी ती निमगीत म्हगेलें एक चेडूं गेल्लें सान चेडूं आशिल्लें तें आनी म्हाका तुका आपास जिवंत कोन्न दिवका म्हूण. तेन्ना बुद्ध सांगता की जायत हांव जिवंत कोन्न दिता जाल्यार हे गांवांत पुरा घडकड वच आनी तूं असल एक घडकड दोखून तांदूळ घेवन यो खंय तांगेल घरांत मरण जायनी म्हूण म्हळ्यार तांगेल्या घरांत जायत म्हणटा आनी ती पुरा घडकड वता गे. पुरा घडकड गेल्यार पुरा जनाल कोणीय ना जे कोणालें मरण जाल्लें नासता म्हूण तें घडकड अशें कोणीय ना ती म्हूण. तेन्ना तिका ताजें आन्सर मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आमी पळयल्यार खंयचेय आयूर असलें जेन्ना ल्हान चेडूं आसूं तो स्टुडंट्स प्रोफेशनल्स आसूं ती ऑर चिके सिनियर आसूं आमी पुरा फेज ऑफ लायफान तूं कसो ना जे कश्ट येता आसता वता आसता आनी आमगेल्या मनांत हे एक प्रश्न येता एक म्हणटा की देवा देव पुरा कशी पावरफुल आसूं शक्तिमान आसूं मागीर आमगेल्या जिवनाक कश्ट कसले पेटयता तो करुणा सागर न्हय. करुणा सागर असल्यार आमगेल्या जिवनाक कश्ट कसले पेटयता पूण अशी मनां येता म्हूण सांगिल्लें आसा. तुम्ही त्या फेमस सायंटिस्ट चार्ल्स डार्विन आयकून आसचा पुरो कोण ते थियरी ऑफ एव्होल्यूशन केलेलें. ताणें देवा वयर ताका बिलकुल विश्वास ना म्हूण तें त्या बुकान बरयलें. आनी ताजें कारण कसन म्हळ्यार तागेलो एक ल्हान पूत आशिल्लो तो कसो की रोग येवन ल्हान आसतना गेल्लो. तो ताजे बशी खूब चर्चांनी वता आशिल्लो डार्विन जाल्यार त्या जाल्ले दिसता ते कश्ट येयले दिसता तागेले देवाल वयर देखून विश्वास करता इतले ल्हान चेडा अशी कश्ट कशें येयलें म्हूण. ताकाची ताण तागेले ते बुक बगळे आपल्या मुखारी तातूंत ताणें इनडायरेक्टली डायरेक्टली देव ना म्हूण सांगिल्लें आसा. सो एक पण ताका कश्ट येयले दिसता कशी मन विचलीत जाता म्हूण सांगीत. आनी एक पंता कश्ट आयल्यार तांगेलें चंगा खातीर की वायटा खातीर की म्हूण तें ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर कळटा. एक पंता एक फॅमिलीन तांगेले मस्त तांगेले म्हळ्यार मस्त सेविंग्स कार न्हू तें एक वेकेशनाचें मस्त वर्स पडली काणी रिच आशिल्लीं तांणी जाल्यार तांगेले मस्त दुड्ड ताणें घालन न्हू तांणी एक व्हड वेकेशन प्लॅन केलें. आनी त्या वेकेशना वच्चे पयलीं फुडें ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें ते तांगेले घराचो चेडो चल्ल्याक एक सुणी चाबता आनी मागीर डॉक्टर सांगता तुमी वेकेशना वच्चे जायना हाका मस्त इंजेक्शन दिवका आनी 14 दिवस पुणी रेस्टार वचूंका म्हूण. तेन्ना तांकां भारी एक मना येता कसो जाल्यार आबा हें अशें जालें इतले दुड्ड काही रिफंडय मेळनात त्या वेकेशनाक ट्रिपाचे कॅन्सलेशन केल्यार कशें करचें देवान अशी कसो केलें ना इतले काळ नंतर आमी ट्रिप प्लॅन केलें ना. मागीर तांणी खंयचे शिपार प्लॅनिंग केलें गोतोस ते शिप टायटॅनीक आनी तुमकां गोतोस टायटॅनिका काणी मुखार ते कशें जाता म्हूण तें बुडता तें शिप. सो आतां ह्या पॉयंटार ते सुणी चाबिल्लें वेकेशन कॅन्सल जालेलें ते कश्ट येयले तांकां ते तांगेल्या चंगा खातीर म्हूण दिसतलें न्हू. तशींच मुखार सून पळयल्यार एक पंता कसो म्हूण आमकां एक्झॅक्टली मनाक कळना ताजे खातीर सूक्ष्म रुपार ताजे विशयी चिंतन करचें पडटा एक पंता.
आर्थर आश म्हणून एक विम्बल्डन प्लेयर आशिल्लो तो मस्त पंता विम्बल्डन विन जालो आणि विम्बल्डन विन जाता ताका यंग एजारीची ताका कशें की म्हगेल्या कॅन्सर ती जाता आणि ताका रिकवरी ना म्हूण तांतू दिसता तेन्ना ताका तागेले मस्त फॅन्स आशिल्लीं पुरा विश्वांत तागेले तेन्ना तांणी सांगता ती आर्थर ॲशाक की आर्थर ॲश तुका अशें दिसता न्ही देवान तुगेले सम कर न्ही म्हणून तूं इतलो चांग मनुश्य इतलो लायक स्पोर्ट्स प्लेयर तूं इतलो पुरा जेन्ना हेल्प केला मागीर देवान तुका हे अशी रोग दिवन कसले कश्ट दिले म्हूण तूं देवा वयर तुगेलो विश्वास कशें जाता म्हूण तेन्ना तो आर्थर ॲश सांगता खंय की कितलिकी लक्ष कटल्यान जेन टेनिस खेळटा ती तातूंत ಸ್ವಲ್ಪ जनाक मात्र नॅशनल लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवलार खेळूंक मेळटा तांतूय कितलेकी देश देखून पार्टिसिपेट करता थंय ಸ್ವಲ್ಪ जन मात विम्बल्डनाक क्वॉलिफाय जाता ती विम्बल्डन म्हळ्यार तें इंग्लंडाचें तें श्रेश्ठ टोर्नामेंट टेनिसा खातीर आनी कितलीकी जन ते विम्बल्डनाक भाग घेता ती क्वॉलिफाय जाता ती हार्डली ಸ್ವಲ್ಪ जन मात ते राउंड क्वॉलिफाय जावन मुखार वता ती सेमी फायनल फायनल आनी तांतूय कितलीकी जन वतात आनी विम्बल्डन ते कप्प प्रतियोगिता बीन जायना तसल ती प्रतियोगिता हांव कितलीकी पंता विन जाला तेन्ना हांव देवा निमगेलो हांवें इतले पुरा लक्षिकटल्यान जेन्ना तूं देवा तूं म्हाका मात ते विम्बल्डन कसले प्रतियोगिता विन करयलें तेन्ना हांव निमगीन तशें आतां हांव इतलेकी लक्षिकटल्यान जेन्ना देवा तूं म्हाका मात रोग दिलो मात हांव कशें निमगुचें म्हूण आर्थर ॲशान तागेले भावन सांगिल्लें सो हें एक आमगे आयच्या सेशना खातीर एक ओपनिंग टॉपिक आतां ह्यांची टॉपिकारी आमी डिटेलान पळोवया कशें आसा म्हूण हे भगवत गीताचे कोर्स आणि तुम्ही पळयल्यार हे भगवत गीता कोर्सान तूं मेनली देवान 5 टॉपिका वयर उलयलेलो आसा ईश्वर म्हळ्यार कंट्रोलर जीव आत्मा म्हळ्यार आमी पुरा जन प्रकृती पुरा नेचर काल टाइम आणि कर्म ह्या 5 टॉपिका वयर विवर्सून देवान भगवत गीतेन सांगिल्लें आसा आणि हे आमी समजून घेतल्यार आमगे जिवनांतू आमकां कशें की एक चांग रुपार जीवन कशें आसलें तें ज्ञान प्राप्त जावचें साध्य आसा आता ह्या 5 टॉपिकांतू फुडले 4 सेशनांतू आमी फर्स्ट 2 टॉपिक्स कवर केले म्हळ्यार ईश्वरा विशयी आणि जीवा विशयी आमी हे 2 टॉपिक्स कवर केले ना तुम्ही फुडें 4 सेशन पळयत आनी इन केस पळयना जाल्यार आणि नेक्स्ट 3 टॉपिक आज आमी कवर करता ती प्रकृती काल आणि कर्म सो आमी फुडें सेशन आयकलां आसल्यार तुमकां कळटलें की देव सांगता हें जगत ती म्हळ्यार दुःखालयम अशाश्वतम दुःखालय मात हाजी मिनींग कसन जाता की देवान हें संवसाराक दुःखालय म्हणल्यार सुखालय वे खंय आसचल न्हू ताचे खातीर एक दृश्टांता खातीर एक काणी दिता एक राणी ती चांग एक व्हड डायमंडा नेकलेस घालून बैसून आशिल्ली तेन्ना सडनली खंयचे एक पक्षी तिगेले ते नेकलेस तांडून घेवन वता म्हूण सांगेन तिगेले भारी प्रिय जावन आशिल्ले नेकलेस तो राय सांगता खंय की कोण सोदून हाडटा तांकां बक्षीस मेळटलें व्हड रुपारी म्हूण ताका मस्त जन ते सोदिता ती म्हूण सांगस तेन्ना एक मनुश्य पळय तो एक तळ्या लागीं पळयतना ताका एक डायमंड नेकलेस दिसता गे भितर तो त्या जाग्यार वचून बुडकी मारून ते भितर देखून काडूं ट्राय केल्यार ना ते आपास वयर येवन पळयता त्या जाग्यार दिसता आसा आपास बुडकी मारता गे आपास दिसना ते तेन्ना थंय एक साधू बैसून आशिल्ले तेन्ना तो सांगता खंय तूं ते डायमंड नेकलेस खंय सोदिता आसा पळय तळ्या भितर ते जागे ते रिफ्लेक्शन न्ही जावन त्या वयर त्या झाडार आसता ताचे रिफ्लेक्शन तुका दिसता आसा म्हूण तुका ते नेकलेस जावपाक वयर झाडार बसो ह्या दृश्टांतार आमी कळयता की आमी हे सुख आनंद सोदिता आसता ती आमी पळयल्यार कॉन्स्टंटली निरंतर जावन आमगे मना अपेक्षा हीच की आनंद जावका म्हूण जाल्यार आमकां मेळना तें केन्ना जसं की दुःख येता कश्ट येता एक पण तो थोडे सुख जाला म्हणटा जाता जाल्यार निरंतर जावन तो आनंद आमकां जावका म्हूण दिसता पळय तो मेळना आसता की खंडित आसता तशी ह्या संवसारांत आमी त्या मनशान रिफ्लेक्शनान सोदिल्लें पळय उदकाचें तशी जी देवाल भक्ती देवालो संबंध पावताना निरंतर जावन तो आनंद प्राप्त जावचे साध्य आसा जाल्यार आनी आमी संवसारीक सुखान ते सोदितात पळय ते रिफ्लेक्शनाक तळ्या देखून काडचे म्हण केलें मात बद्द जावन ते आनंद आसा खंडीत आमकां मेळटलें आनी हे संवसारांत पळय कष्ट सुख येता आसता जाल्यार हे संवसारात सुख म्हळ्यार एक पण दोन दुःखा मध्येची एक गॅप असतं पडला त्यांचं थोडे अय्यबा जाता हा काही कष्ट ना म्हणून सो आमगेले सुख एक पण
कष्ट नातील नसताना तें सुख म्हणून आमकां दिसता. निज जावन सुख मेळटलें की तें ना म्हूण. आनी हें जगत म्हळ्यार निजावन सान पार्ट तें देवाल सृश्टीचें. आध्यात्मीक जगत म्हळ्यार तें निजावन तें व्हड आसा. हें संवसारांत जगत म्हळ्यार ताजे सान एक भाग मात्र. सो आतां हें आध्यात्मीक जगत आनी संवसारीक जगत म्हळ्यार आनी आमी फुडें आत्मा विशयी लेखून आशिल्ले तेन्ना तुमकां दिसचें पुरो की आध्यात्मीक जगत आसल्यार देवान हांव संवसार कसले बांदिलो. करेक्ट? आमी पुरो आध्यात्मीक जगनातूं राबयत न्हू. आत्मा आयिल्ली खंय दोकून. आध्यात्मीक जगता दोकून आयिल्ली मागीर जाल्यार संवसार कसले बांदून घाला देवान. आमी ताजें तत्व अशी समजून घेवं येता की खंयचेय गव्हर्नमेंट फकत एक नवो सिटी प्लॅनिंग करता आस म्हणलें अर्बन प्लॅनिंग म्हणून आसता पळय. नवें एक सिटी प्लॅनिंग करता. आतां नवें सिटी प्लॅनिंग करता आनी तातूंत तें पुरा फॅसिलिटी जावता. एअरपोर्ट की, स्टेशन की, लागचांग रोड, गार्डन, पार्क जाल्यार ही सिटी प्लॅनिंग करताना गव्हर्नमेंट तातूंत एक जेल प्लॅनिंग करता. आतां जेल कसले प्लॅनिंग करचें? आतां तुमी पळयत मस्तसकट शहरांत जेल म्हळ्यार सिटी सेंटरांत आसता. व्हड जाग आसता म्हळ्यार लक्ष कटल्यान क्रोराच प्रॉपर्टी ते जेलांत आसता. आतां एक प्रकार पळयल्यार ते वेस्ट न्हय. इतले प्रायम प्रॉपर्टी इतले सकट दुड्ड जेला खातीर कसले खर्च करता. आनी प्लॅनिंग करताना वय गव्हर्नमेंट जेलाच प्लॅनिंग करता. कसल्याक? कसल्याक की गव्हर्नमेंटाकूच तसं कितलेय आमी चांग रुल्स एंड रेग्युलेशन्स केल्ले, कितले आमगेले सिटिझन्साक प्रजाक शिकयलें की अशी राबून चांग जीवन करता जाल्यार ही स्वल्प जन खंडित आसतलीं ती कोण रुल्स ब्रेक करता ती तांणी आनी तांकां चोरी करता ती और विंगड कसले नाकनातील करता ती ताजे निमित्त तांकां जेला घालका पडटा ते क्रायमा खातीर. ताका गव्हर्नमेंटा ते सुरेखकूच आसता कितलेय आसल्यार स्वल्प जन अशी आसतलींची कोणा जेला घालका म्हूण ताका जेल हे प्लॅनिंग करता. तशी देव हे सृश्टीन तूं आध्यात्मीक जगतान तूं लक्ष कटल्यान जीवात्मा आसा ती जाल्यार देवाकूच तसं की स्वल्प सकट जीवात्मा आसा तांकां देवाला अधीन जावन देवाला सेव करचें तांगेल मनांत तसं ना. तांगेलें एक विंगड कसं जावका म्हूण तांगेल मनांत येता आनी तसले जना खातीर देव हा संवसार क्रिएट करता की जायत म्हाका विसर न्हू तुमकां राबुका जाल्यार हांव तुमगेले खातीर स्पेशल एक प्लेस आसा संवसारू थंय राबया ती. हांगा राबल्यार तुमकां मुगेल विशयी कांय चिंतन करता म्हूण ना म्हणून अशें लेखयता. सो एक प्रकार आमी पळयता जेलाच कार्य कसं नासता की एक प्रकार ताका पनिशमेंट आसता तें आनी दोनीचे म्हळ्यार ताका चांग बुद्धी येवच तशें ट्रेनिंगय दितात जेलांत की तूं समज जावका म्हूण. तशींच हे संवसार पळयल्यार एक प्रकार हायटेक जेल आनी तूं कांय कसं म्हणटा ती स्टिलाचे रूम आनी ना की आमकां भितर बंद करून घाला आनी हे जेल इतले लायक आसा की आमकां दिसना की आमी जेलांत आसा ती म्हूण. आनी हे जेलात जेलर पुरा एक जेलाक एक हेड आसता न्हू जेलर तशी हे संवसारात जेलाचे हेड दुर्गा देवी ती कोणाक आमचे देखून भायर वच्चे सोडना ती दुर्गा देवी. आनीक एक काणी आमी पळयत म्हळ्यार संवसारात जनाला अवस्था कशी आसता म्हणून एक पंता एक मनशाक वाग धांवडोन येता आसता के टायगर तो धांवता 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 पर्वताच्या एज्जार येता के पर्वता एज्जार देखून पळयल्यार मागशे देखून वाग येता आसता कसं करचें म्हूण तो पर्वता देखून तोगू देवचे ट्राय करता ते निसोर पडटाना एक झाडाक शाखा धरता खंय आनी ते शाखा धरून कशी पुणी लांबता तो पळनासी मात थंय तागेले कशें स्टँड जायना तोगू पळयताना एक उद्दास के म्हळ्यार एक व्हड तलाब सी आसता आनी थंय पळयल्यार क्रोकोडायल आसा के कोण बसला के म्हळ्यार आनी वयर देखून पडल्यार उदकांत तूं ते क्रोकोडायल खाता. वयर पळयल्यार तो वाग राबला के थंय राबना थंय तर खंयची शाखा तो दोन राबला पळय थंय एक विंदूर चपता आसा के धवो विंदूर आसा के काळो विंदूर आसा के आनी चपता आसा ती म्हळ्यार एनी टायम ते शाखा ताचे कट जावन तो तोगू पडटलो तो पळयतास के आनी तांतूय न्हय आनी कसं पॉयंट म्हळ्यार मोआ मूस पुरो चपता आसत के म्हळ्यार ते झाडार पळय तो खंयचेर लांबिलो तांतूं त्या मोआ मुसा घूड आशिल्ली ती तांतूं देखून मोआ मूस येवन चपतात ते आनी हे पुरा जेत्ताना ते मोआ मुसा घुडा देखून एक बिंदू मोव पडता के तागेले तोंडांत कसं की घोडा पडता तागेले तोंडांत तेन्ना ताका कसं की लायक जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे काणयेची दृश्टांत म्हळ्यार तो वाग कोण आशिल्लो पळय तो काल के काल कोणा खातीर राबना आमगेले मातशी आसता तो टायम वता आसता आमकां दिसता न्हय अरे 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें काल धांवडेता आसता के आनी तोगू ते उदकांत आमकां ते क्रोकोडायल दिसता पळय ते मृत्यू कोण राबला म्हूण सांगिल्लें आसा
आणि त्या विंदूर असत पण त्यांची शाखार लांबली ती त्या चपता असत ते काळ आणि धव विंदूर ती दिवस आणि रात्री म्हणून आमगे लाईफ शॉर्ट जाता असता जिगत आणि त्या पुरा येऊन चापतात पण त्या पुरा तापत रे मोहा मोसपुणी चापतात पण कसले की कंटेन नुत बश्य मिळणं तसं जे कष्ट तास आणि हे पुरा जत्ता ना ते एक बिंदू त्या मोहांत पडतं पळा ते ह्या संसारिक सुखा म्हणकेची म्हण इतले पुरा कष्टा भितर ते एक बिंदू मिळता आणि ह्या वेळी दुर्गा देवी तिगे त्रिशूल पण त्रापत आहे सद्यान कोंकिता आसा आमकां आपण सांगितलं ती जेलर न्हू ती पनिश करता आमकां जाल्यार हें पुरा दुर्गा देवी शक्तीन तू जेल आणत असल्यारी आम्ही देवाल विषयी चिंतन करू देवा शरण गेल्यारी ती खंडित ती देवाली भक्त दुर्गा देवी ती आमकां वाट दाखोवन दिता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि हे केन्ना आमी प्रश्न निमगितात पळय हे संवसारांतून कशी भायर पडचें बा कसं अस्व्याजी मुखारी तेन्ना निज जावन तेन्ना मनुष्य जीवन सूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा वेदांत सूत्रांत तूं सुरे सांगचें आसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा म्हूण म्हळ्यार हें देव म्हळ्यार कोण हें संसार म्हळ्यार कोण हें भगवद्गीतेन तशें ज्ञान कसं न्हय हें पुरा आमी विचार करचें सूर केल्लें चिंतन करचें सूर केल्लें तेन्ना निज जावन न्हू मनुष्य जीवन सूर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या दोळत्या आमी कसं न्हय केल्यार ते पशु म्हणकेची आणि मुखारी आमी पळयत की सत चित आनंद म्हणटा ती सत म्हळ्यार टेम्पररी असत म्हळ्यार टेम्पररी आणि सत्य म्हळ्यार इटर्नल म्हळ्यार शाश्वत जावन आसा तशींची आनंद आणि निरानंद सो निज जावन तो आनंद प्राप्त जावचेच पडला ते हांगे न्हय म्हूण सांगीत एक विंगड जगत आसा देवाल भक्तींत आसा म्हूण एक मनशाले दोग जण पूत आशिल्लीं खंय तागेले एकलो भारी चांग आशिल्लो आनी दुसरो ताका वायट संगता निमित्त तो पुरा तागेले तुमगेलो रब ना पूण तो पुरा दुड्ड घेवन तागेले प्रॉपर्टी शेअर घेवन वता खंय मात तागेली संगत वायट आशिल्ली न्हू त्या पुरा वायट संगत तागेले दुड्डय पुरा समाप्त जाता पुरा फिनिश जाता आनी मागीर तागेले असल अवस्था येता की तो खंयची भायर खंयची एक डुक्कराचें कसं की एक फार्म आसता ताजे भितर काम करता म्हूण सांगिल्लें आसा ही स्टोरी बायबला दोकून येवची आणि ते इतले पुरा कष्ट जाता आसता तेन्ना ताका दिसता की हांव खंयची कश्टांत पडला बा म्हूण जाल्यार हांव आन्नाले कशी वचचें हांव आन्नाले लढाई करून पुरा दुड्ड घेवन हांगा येयला आसा जाल्यार तपास कशी वचचें जाल्यार लेखता की हांगा रावचे पयशी फुडें आन्नाले वचचें तो म्हूण आनी थंय घेतले शिकता आनी हें पळयना की ताणें कशें की लढाई करून दुड्ड वेल्लोलो तागेले अवस्था पळोवन सांगता कांय ना ओडना पुता तुका अशें जाल्लें आसा जाल्लें अडना तूं आमगेर ओटी येवन राब ती चंग कोण जीवन करी म्हूण म्हळ्यार बापूसू आवसू तांगेली टेंडन्सी अशी आसता तांगेली चेडूवांक तशी पूण तांगेली चांग जावपा म्हूण तांगेले मनांत आसता म्हूण सांगीत तशींच देवाल भावन वय अशी आसता की आमी देवाल भक्ती करना ती नियमीत रुपार उडगास करना ताका ऑल्दो आमकां गोत आसा मनांत विश्वास आसा की देवाल दये निमित्त आमकां पुरा मेळचें म्हूण जाल्यार आमी तागेले नियमीत रुपार कसं जप करना ती उडगास करना ती जाल्यार ताका तशी कसं भावन ना म्हूण आमी केन्ना देवाल उडगास करू सूर करता ती तेन्ना देवा दिसता की आसो पुता तूं इतले दिवस देखून येयनी आशिल्लो आतां पूण आयिल्लो म्हूण तागेलें मन आयता सो देवान सांगचें आसा गीतेन तूं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परंतप म्हूण हे इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहे निमित्त आमी देवाल करच्या विसरतात आनी तांतू पूर्ण आमी ह्या पुरा संवसारीक कश्टांत पडटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनीक एक दृश्टांत दिवपा लागली आतां कोण एक ड्रायव्हर आसा म्हूण लेख्या ती व्हड चांग कार आसा तो चलयता आसा तागेले मालक आवटो ओनर आवटो तेन्ना ते मालिकाक कसं ते फॅसिलिटी मेळटा पळय त्या ड्रायव्हराक आसा चांग सीट आसता कारा भितर तो तसले सिटार बसता लायक म्युझिक प्ले जाता दिसता कार ड्रायव्हर वाय आयकता चांग एअर कंडिशन्ड कार त्या व्हड कार ताकाय मेळटा जाल्यार त्या ड्रायव्हरान कसं करता त्या मालिकाक खंय व्हरता थंय व्हरता आतां पक्कने ताण कार ताका खंय व्हरता थंय वचचें सूर केल्यार तागेले मन आशिल्लें तशें सूर केल्यार ताका चड वेळ तो दवरतलो तो मालिक तो खंडीत दवरचना तशींची आमी केन्ना देवान सांगिल्लें म्हण ती करता ती ते आमकां पुरा फॅसिलिटीज एन्जॉय करचें मेळटलें खाली आमकां उडगास आसूं का की देवान सांगिल्लें कशें इन्स्ट्रक्शन्स आसा गुरून सांगिल्लें इन्स्ट्रक्शन्स ते आमी आमगे जिवनांतू पालन करचें ट्राय करता
आणि आनीक एक विषय पळोवका म्हूण सांगल्यार ह्या एक पळयता एक पंत सांज चेडूं स्पेशली सांज चेल्ली चेडूं आसता ती तेन्ना तांगे लाव सुकता आनी किचना काम करता पळयता आसतात तेच किचना काम करचे पळयता आनी तांकां दिसता की आमी रांदप करता म्हूण जाल्यार हांव सुद्दां तसं गॅसान पेस्कती ओटू खेळचे ते चेल्लेल फ्राय न्ही म्हूण ताका ती कसं करता सान एक किचन सेट हाड दिता सान टॉयसाचे प्लास्टिकाचे तांतू तिणें रांदप केल्या म्हणजे कोर येता आनी ती भारी खुशी जाता ते किचन सेटाक खेळच्याक ते सांज चिल्लेक तशी त्या प्रकारारी देव अस पड आमकां केन्ना आमकां देवा सोवणू आमकां विंगड कसं की एक संसार करता म्हूण तेन्ना देव ही आमकां एक सान किचन सेट हाड दिता जायत तुका म्हाका विसरून खेळका जाल्यार खेळ हे टॉयज घे आनी ताजे वट खेळ म्हूण ह्या प्रकारान ह्या एक दृश्टांतार पळयता की देव ताका विसरून आमी विंगड कसं नाही करता जाल्यार देव आमकां केन्ना फोर्स करना म्हूण सांगिल्लें आसा सो तिचेल्ली खुशेर खेळता जाल्यार आमकां कोत्ता सुका की निजा जावन देवाल हें कशें म्हूण आतां तुमी हे प्रेझेंटेशना फोटो पळयल्यार त्या बायबला देखून स्टोरी आशिल्ली पळय ताजी फोटो तो आनी हे सांज चेल्ली खेळता आसता पळय टॉयज आउट ताजी सो एक प्रकारान आमी पळोव येता की हे संसार म्हळ्यार जेलांत तूं कशी जेला गेल्यार युनिफॉर्म आसता न्हू जेलांत केन्ना युनिफॉर्म आसता तुमी पळोवन अशें पळय तशींची हे खंयचे आत्म पळय आध्यात्मीक जगता देखून हे संवसारा येता तांकां युनिफॉर्म मेळटा आनी हे युनिफॉर्म म्हळ्यार विंगड विंगड प्रकाराचे देह शास्त्रान सांगिल्लें आसा 84 lakhs टायप ऑफ योनी आसा ती म्हूण सांगिल्लें आसा 84 lakhs इतले एक्युरेट नंबर तुमकां खंयचे सायंटिफीक जर्नला मेळ आसना मात आमगेले वेदशास्त्रान तूं एक्युरेटली सांगिल्लें आसा कांय तांतूं डावट ना 84 lakhs टायप ऑफ योनीत आसा ती म्हूण सांगिल्लें आनी ताजे ब्रेकअप पळय दिलेलें आसा उदकांत आशिल्ली योनी पळय 9 लक्ष टायप आसता झाड हे पुरा ट्रीज म्हणतात पळय ट्रीज अँड प्लांट्स झाड पान ते 20 लक्ष नमुन्याचे असते व्हरायटी रेप्टाइल्स म्हळ्यार नेलार वतले सोकणी तसल पळय तसले 11 लक्ष टायपा रेप्टाइल्स असत ते बर्ड्स वाऱ्यार उडते पक्षी ते 10 लक्ष प्रकाराचे असत ते पशु म्हळ्यार 30 लक्ष प्रकारात पशु असत ते आणि मनशांतूय 4 लाख प्रकारा मनुष्य असत ती म्हणून तुम्ही लक्ष पुरो 4 लाख प्रकारात मनुष्य एकूण मनुष्य ना या शास्त्रांत तू नंबर्स कॅल्क्युलेट करचे पडे 84 lakhs त्या भाईची देहान मात्र न्ही स्पिशीज लेकार मात्र न्ही ताजे मनोस्थिती लेकारी आसता म्हणून म्हळ्यार मनशांतूय 4 लक्ष नमुने व्हरायटीचे मनशां आसा ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो आमी पळयल्यार पुरा पशी हीन 4 लक्षांतू पण यश पुरो पण पशु मणके आसा म्हळ्यार मनुष्य वय जाल्यार पशु मणके रान्ना राबता कसं की खाता झाडार राबता तशें आसा पुरो आणि त्या पुरा पशी वैर नमुन्याचे असतात पळयत आणि देवी देवता तशी असतात ती सो हे 84 लाख 84 lakhs नमुन्याचे स्पिशीज असतात योनीज असतात ती म्हूण पळयत आणि मनुष्य म्हळ्यार आमी हे संवसार राबतले भुमीर राबतले तांणी मदेंत आसत खंय की ते पळयता आणि विंगड पुरा पशु हे पुरा योनींत आसत पळय तांगेले एक जन्म नंतर नेक्स्ट जन्म तांकां मेळटा आसता तांगेले चांग काम वायट काम म्हूण ना तुम्ही कोणी पळयला की तांचे पशु चिटींग करता और तांचे चांग काम तांणी एक्सप्रेस हायवेर गेल्या म्हणटे एक जन्मा दुकान आनीक जन्मा दुकान आनीक जन्मा वता अशें जाल्यार मनुष्य जन्म केन्ना येता पळय ते एक जंक्शना म्हणटे जंक्शन म्हळ्यार तुम्ही ह्या वाटेरी वचयता त्या वाटेरी वचयता तुमकां चॉयस आसा म्हळ्यार मनुष्य जन्मान तूं आमी केन्ना कसं कार्य करता ती त्या प्रकारार आमगेले उद्धार वय जावचे साध्य आसा आनी आमी नरकांत वय वचचे साध्य आसा सो आतां आमी जेलांत पळयलें युनिफॉर्मय पळयलें आतां जेलांत तुमी पळयता ती की सांकळेन बांदून घालता ती तें कसं न्हय सांकळेन बांदून घालची म्हळ्यार हे देवान 3 नमुने गुण केलेले आसा सात्विक गुण राजसीक गुण आनी तामसीक गुण ते 3 गुणा प्रभावान आमी बांदून आसा ती म्हूण पळयतात 3 गुणा प्रभाव म्हळ्यार स्वभाव देवान सांगचें आसा गीतेंत पुरुष प्रकृती स्तोस्ति भुंक्ते प्रकृती जना गुणा कारणम गुणसंगोस्य सद असद योनी जन्मशू म्हळ्यार हे गुणा संगा निमित्त एक जन्मा दुकान अनेक जन्मा वता आसता आनी विंगड विंगड जन्म घेता आसता ती म्हूण म्हळ्यार पुरा जनाल तुमी पळयत आतां एक फॅमिलीन तुजे जाल्यार विंगड विंगड स्वभाव जन आसचे पुरो आतां तुमकां तसं की एक एग्जाम्पल पळोवंक जाल्यार रावण विभीषण आनी कुंभकर्ण पळयत
विभीषण तुम्ही पळयात ही सात्विक गुणाचे शिल्प एका फॅमिलीज बाप भावतानी रावण पळयल्यार ही राजसीक गुणाचे शिलो ताका हें जावका त्या जावका एक प्रकार भारी एक लोभ आस अशी जावका तागेल्या म्हणजे जावका अहंकार आणि कुंभकर्ण म्हळ्यार केन्ना दता आस तो तामसीक गुणाचे म्हळ्यार तुम्ही पळयत हे गुणा प्रभाव म्हळ्यार एक फॅमिलीन तस्करी विंगड विंगड स्वभाव जनान जावेत आणि हे स्वभावा निमित्त आमकां हे गुणाच्या संगा निमित्त आमकां आपास आपास जन्म घेता सुका म्हणून सांगिल्लें आसा हे गुणाविषयी आणि गुणां निमित्त कशी स्वभाव असता हे गुण अशी कशी खातात आणि कशी निदतात ती पण देवान विवर्सून भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा ताका तुम्ही टाइम काढून केन्ना थोडे थोडे टाइम भगवद्गीता वाचिल्यार ह्या पुरा विशयार तुमकां इन डिटेल कळचे साध्य आसता आणि अनेक विषय म्हळ्यार जन्माविषयी पळयतना अनेक एक भगवद्गीते सांगिल्लें आशिल्लें तत्व पळयत हें तुमकां उडगास वर्का म्हूण ना जाल्यार ही ब्रह्माल जीवन कितलो व्हड आसा म्हूण ते भगवद्गीतेन एक्सप्लेन केल्लें आसा तुमकां एक्सप्लेनेशन म्हळ्यार चिके कॉम्प्लिकेटेड आसा नंबर्स व्हड व्हड नंबर्स आसा ती तुमकां उडकास वर्का म्हूण जाल्यार इन द एंड आमी एप्रिशिएट करीत की आमी देवाल येद्रा कितली सान म्हूण देवाल दय कितली व्हड म्हूण आतां तुमकां गोत तशें पुरो की आतां आमी करंटली कलियुगांत आसा ती कलियुगाचे 5000 वर्स जालें आणि हे कलियुगांत 4,32,000 इयर्स आसा 4,32,000 इयर्स चेड दिसच्या पुरो जाल्यार आतां मुखारसून तुमी कॅल्क्युलेशन पळयल्यार तुमकां कळटलें द्वापर युग म्हळ्यार हाजी फुडली युग ते 2 टाइम्स चेड आशिल्लें कलियुगाचे 2 टाइम्स म्हळ्यार 8,64,000 तशी ताजी पशी फुडें त्रेता युग आशिल्लें ते कलियुगाचे 3 टाइम्स तशी ताजी पशी फुडें सत्ययुग आशिल्लें सूर्य सत्ययुगान ते कलियुगा पशी 4 टाइम चेड म्हळ्यार 17 लाख कितले की 28,000 तशें येता तशी हे सगळे युगा सायकल एक पण ताच्यात पळय कलियुग द्वापर युग हे पुरा जलसिता ताका एक दिव्य युग म्हणचे हे पुरा एक सायकल कंप्लीट जलसिता ताका एक दिव्य युग म्हणचे आणि तसले दिव्य युग 1000 पंता केन्ना जाता पळय तेन्ना ताका महायुग म्हणचे म्हूण सांगिल्लें आसा आणि ते महायुग 71 टाइम्स ते महायुग जाल्लें म्हळ्यार 1000 न्ही 10,000 टाइम महायुग म्हळ्यार हे सगळे सायकल 10,000 टाइम केन्ना गुंता तेन्ना महायुग जाता सो हे कॅल्क्युलेशन चिक्यात कॉम्प्लिकेटेड जाता आसा जाल्यार तुमी जस्ट आयकूं येता की हे 17 युग महायुग जाल सुद्धा मन्वंतर म्हूण सांगतात आणि हे मन्वंतर जाल सुद्धा एक संध्या काल म्हूण आसता ते सो आमी जस्ट एक कॅल्क्युलेशन मुखारसून पळोवपाक जाल्यार हे इतले पंता हे 1000 पंता हे महायुग जाता पळय तेन्ना ब्रह्माल 12 घंटे जाता 14 मन्वंतर येतात तांतू आणि हे 1000 पंता हे महायुग सायकल जाल सुद्धा ब्रह्माल 12 घंटे म्हळ्यार एक दिवस तितले व्हड तागेले तितली रात्री आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आणि तसले एक रात्री एक दिवस 360 डेज आसा ती म्हळ्यार हे आतां फिगर्स चिके आउट ऑफ कंट्रोल जाता ती 3.11 ट्रिलियन ह्युमन इयर्स जाता कॅल्क्युलेशन एक वर्ष ब्रह्मांड आता आमचे मन आवाज तसं फिगर नाही आहे खाली ऐकू येता आणि असले 100 वर्ष ब्रह्म असता म्हणून 311 ट्रिलियन ह्युमन इयर्स तागेले ब्रह्माल जन्म म्हणून सांगिल्लो आसा आणि व्हड विषय म्हळ्यार इतलो व्हड ब्रह्माल आयुष्य आसना आमी पळयलें 300 ट्रिलियन इयर्स ते महाविष्णूले एक श्वास घेवची टाइम के महाविष्णू नांका दुखून तेन्ना अंगा दुखून ते श्वास भायर येता पळय तागेल्या सगळ्या अंगा दुखून पुरा पोर्जा दुखून भायर येता पुरा ब्रह्मांड आणि ताण श्वास भितर घेताना अपास श्वास घेत पडले योग निद्रांत महाविष्णून तुम्ही प्रेझेंटेशन फोटो पुढे येतं योग निद्रांत श्वास भायर येता आणि ब्रह्म जन्म येता आणि श्वास अपास भितर वताना तो ब्रह्माल जन्म जाता म्हणजे हे 311 ट्रिलियन इयर्साचे आम्ही कॅल्क्युलेशन पळयलें पळय कलियुगा इंटू सो मेनी थाउजंड इयर्स थाउजंड हे पुरा म्हणल्यार देवाल एक श्वास घेवचे तितले टाइम आणि हे पुरा जाता आसतना प्रलय येता अपास सृष्टी जाता प्रभवंती अहर गमे रात्री आगे में प्रलयंती दिवस रात्री कशी जाता आसा तशी सृष्टी प्रलय जाता आसता म्हणून सांगिल्लें आसा सो आमी हे पळयत की एक प्रकारारी कितले सगळे ऍक्युरसीन आमच्या शास्त्रांत सांगिल्लें आसा तेन्ना फुडें कांय सायंटिफीक कॅल्क्युलेशन नाशिल्लें जाल्यारय कोत आसता केन्ना सूर्यग्रहण जाता त्यात पंचांगांनी पळयलें पण सूर्यका कळटा न्हू कॅल्क्युलेशनारी केन्ना दिवस खंयचे दिवस पौर्णिमा आसा खंयचे दिवस हो दिवस येता केन्ना सूर्य जाता हे पळय
हें दिव्य जावन अशें ज्ञान कितले की हजारो काळ देखून आमगेल्या शास्त्रांत आसा ती. आनी काल म्हणलो हो विषय खंडीत पुरा जना समाप्त करता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार ही कोण देवाल भक्तींत आसा ती. कशी की एक माजर आसा, ती एक विंद्रा धरचे वतली, कॅट एंड माउस म्हणटात पळय, आनी ती त्या तोंडान धरून ताका चापतली. जाल्यार त्यांच्या तोंडान ती तेगेले चेडा वयर धरता. ते विंद्राक ते माजरान धरली सुद्दां अशी दिसता की आतां मगेर मृत्यू आयली म्हूण. त्यांच्या तोंडान ते सान माजर आसता, तेगेले आवसू धरता तिका तोंडान तूं, तेन्ना तिका दिसता, तिका तेगेले आवसूल प्रेम तिका दिसता. म्हळ्यार ही कोण देवाल भक्तींत नात पळय, तांकां काल मृत्यू म्हणके दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी कोण देवाल भक्तींत आसा पळय, तो सेम काला प्रभाव आमकां आनंद प्राप्त जावचे साध्य आसा ताजे निमित्त म्हूण पळयत. आनी मुखार आतां आमी पळयत आयच्या टॉपिकाचें बॅकग्राऊंड डिस्कशन जातरी आयच्या टॉपिकार डिस्कशन आसा पळय, वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. म्हळ्यार हें कसं लायक म्हूण आमगेल्या मनांत एक एक खंडित येता की दोग जन चेडूं जाता ती, एक चेडूं कसं की गरीब घराण्यांत जाता. त्या चेड्यान कसं वायट केलें नसवें, तो तितले गरीब घराण्यांत कशें जाल्लो. आनी एक चेडूं म्हळ्यार एक व्हड उद्योगपती घडगड जाता. सांज देखून तागेलें पुरा ऐश्वर्य, पुरा सुख संपत्ती आसता गेलें. ताण कसं केलें त्या सांज चेड्यान की ताका कितलें पुरो जाल्लें. हॅरोल्ड कुशनर म्हूण एक ताण आशिल्लें, हें सेशना टायटल तागेले बुक्का देखून वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हूण. तागेलो एक सांज चेडो आशिल्लो, त्या रोगान गेलेलो. ताणें हें बुकांत बरयलेलें आसा, म्हळ्यार ताका भारी तो एक दुख्खान हें ताणें बुक बरयलें. की देवान सृश्टी केलेली वय तागेले मनांत कसं की जना चांग जावपा म्हूण आशिल्लें, जाल्यार खंय ना खंय देवाल नियंत्रण गेल्लें दिसता. आनी जनान तांगेले मनां कसं जावपा तें करचें सुरू केलें. ताजे निमित्त हें सृश्टीन तूं पुरा दुख्ख येवचें सुरू जाल्लें म्हूण. तशी न्हय. देवालें केन्नाय नियंत्रण वचचें ना. ते हॅरोल्ड कुशनरान ते कोपान ते एक बूक बरयलेलें. जाल्यार देव समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टे न प्रियः. देवाल खातीर सृश्टीन तूं कोणी देवाल फेवरेट आनी नॉट फेवरेट ना. देवाल खातीर पुरा जिवात्म, पुरा सृश्टी, तशी पुरा जन पशु पुरा देवाल प्रियची. आतां आमी तुमी पळयत खंयच्या हाय कोर्टान तूं जज तागेले कोण तागेले येद्र रायतात पूण तागेले ते रुल्सा लेखा तो जजमेंट दिता आसता. ते कोण क्रिमिनल येतात तागेले कोणी फेवरेट आनी नॉट फेवरेट म्हूण आसना की हो म्हगेलो प्रितीचो हो. ते रुला लेकार न्याया लेकारी ऑटोमॅटिकली ते सेंटेन्स मेळटा आसता ताका. म्हळ्यार हाका पनिशमेंट मेळना, हाका पनिशमेंट मेळना. तशी जी देव परमात्मा जावन आमगेलो ओट्टू केन्ना आसता. एक सांत किड्या भितरी आसता, डुकरा भितरी आसता, मनुष्य जावन जन्मान तूं परमात्मा आमगेलो ओट्टू आसता. देव आमगेले कारण केन्नाय वायट काम कसं करयना. ते आमगेल्यांची कशें की एक कार्य करतात पळय कर्म, ताजे प्रभावान आमकां ताजें फल मेळटा आनी ते मस्त हाजे विशीं आमी थोडे एक लास्ट नेक्स्ट 5 मिनिट्स आमी ते डिस्कस करुया. सो हे कर्माचे एक लॉ ऑफ कर्मा म्हणटात. चांग केल्यार चांग जातलें, वायट केल्यार वायट जातलें. सो हाचे एक सर्टन लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग आमकां कळटा एक एक म्हणटा जना कसले कश्ट येता सडनली और कसं एक चांग जना खातीर कसले अशें जाता म्हूण. आनी हाची मुखारची काही डिटेलान पळयत. सो सो फार नाव आमी ह्या सेशनांत आमी एक प्रकार पळयत हे 5 सेशनाचे एक समरी रिकॅप करपाक जाल्यार सो दॅट वी स्टे ऑन ट्रॅक. आमी कोण आमगे निज जावन स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्म. आमी शरीर आयडेंटिफाय केलां ताजे खातीर आमी हे शरीर जावचें, मन जावचें, दुख्ख सुख आमकां जाल्यार म्हणके दिसता. जाल्यार आमी आत्म जावन सच्चिदानंद जावन आशिल्लीं. आमी खंय आसा ती, आमी हे संवसारांत आसा ती. देवान क्रिएट केलेली जेली. आनी आमी हे संवसारांत खंयच्यान आसा ती आमकां युनिफॉर्म मेळना. आतां आमी मनुश्य जन्माचे युनिफॉर्म घाल न्हू, आमगेलो आत्मा हाजे भितर आसा. आनी खंयचे निमित्त आमी हे संवसारांत आसा ती 3 गुण, सत्व, रजो, तम. आनी कसन आमकां नियंत्रण करता आसा काला प्रभावान गुणा संघान तूं आमगेलें जीवन चलता आसा म्हूण. आनी कोण आमकां पळयता आसा आनी कोण जजमेंट दिता आसा देव. देवाक सांगचें आसा देवान कितें तूं उपदिश्टा अनुमंता म्हूण. देव पळयता आसता फूल टायम. देवाक पुरा कळटा. देवाक देखून कांय निपोवचें जायना अशी सांगच्या खातीर एक काळी मुय आसल्यार सान्नीची आमकां दिसना. जाल्यार ही काळी मुय काळखांत तूं रान्ना भितरी काळे फातरार बसल्यार खंडीत कोणाक दिसना ती. जाल्यार देवाक दिसता म्हणून सांगिल्लें. जाल्यार देवा देखून कांय निपोवचें जायना. आनी हे लॉ ऑफ कर्मा एक प्रकार देवालें
देवाल्या नियंत्रणाने चलता आसा. न्यूटनाने सांगिल्लें आसलो थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, एवरी एक्शन हॅज एन इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन. न्यूटनान बरोवन अशें पुरो जाल्यार हें लॉ ऑफ कर्म निरंतर जावन चलता आसता काला प्रभावारी. आणि कसं कर्माचे एक एक्सप्लेनेशन पळोवपाक जाल्यार आमी कसं प्रकाराचे कर्म करता ताचे फल मेळटा. आता आंब्याचे बी घाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष नंतर आमकां आंबो मेळटलो. विंगडकांचे फ्रूट घाल्यार ताचे प्रकार ऑरेंजाचे बी घाल्यार ऑरेंजा फ्रूट मेळटलो. सो आमी कसं एक कर्म करतात पळय ताची बीज घालतात ती आणि ताची फल आमकां मुखारसून मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आता आमी आनीक एक कॉन्सेप्ट ब्रीफली डिस्कस करूया. एक एक पंथा जन सांगता ती की अरे आमकां मेळचे आशिल्लें मेळटलेंचे आमी कसं ट्राय केल्यार आमकां कांय ना. म्हळ्यार ताका तें फिलॉसॉफी म्हणजे भाग्यवाद और कर्मवाद म्हणटात. म्हळ्यार जावं जशील जातलेंचे आतां आमी कसं करता न्ही तशी न्ही. देवान आमकां फ्री वील दिलेलें आसा. देव केन्ना आमकां फोर्स करना खंयच्या सिच्युएशन. फ्री वील म्हळ्यार कसं इव्हेंट येवचे पुरो आमगे लायफान कसं जाता जाल्यार ताका कशी आमी रिस्पॉन्स करतात पळय ते आमगेर वयर आसता. एक्शन रिस्पॉन्स रिएक्शन जे इव्हेंट आमगे लायफ येता ते आमगेर कंट्रोलान जाल्यार आमी तशी कशी रिएक्ट करतात ताजे वयरी ते आमगेर कंट्रोलार आसा. आमगेर फ्री विलान आमी युटिलायज करूं आणि आमी कसं आमी रिएक्शन दिता ती ताजी लेक्कारी आमगेर मुखावेल भाग्य तयार जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. देव केन्नाय खंयच्या विशयांत आमकां फोर्स करना जाल्यार हिची आमी केन्ना ते एक रिस्पॉन्स दिता ती आमी कसं ती एक चॉयस करता ती ताची फल आमकां खंडीत प्राप्त जाता. आतां आमी एक पंथा पळयता एक विंगड दृश्टांता खातीर फकने आतां आमकां बॉम्बे देखून दिल्ली वचका प्लेनारी आतां आमी एअरपोर्टा वचून प्लेनार बसची ते तोल ते आमगेर चॉयस आसा. बॉम्बे दिल्ली वच प्लेनार बसका की बेंगलोरा वच प्लेनार बसका की म्हणून तें आमगेर फ्री वील आसा आमगेर चॉयस आसा. आमी टिकेट घेवन त्या एअरपोर्टा वचत जाल्यार एक पण त्या प्लेनार बसली आमी आनी प्लेन टेक ऑफ जालें रनवे देखून तेन्ना आमी पायलटा सांगचे जायना अरे हांव रॉंग प्लेनार आयलो बागेल ओपन कर आनी तुका जंप मारना विंगड प्लेनार वता म्हणून तशी जायना. सो एक प्रकार पळोव येता आमगेलें कसं एक लायफान तूं चॉयस करचें आमगेर वयर आसा फ्री वील म्हणटात आमी. मात एक पण चूज करून आमी डिसिजन घेतलें मागीर ते कर्मा फल आमकां मेळटलें तें आमकां भागी जाता. कशी आमी दिल्ली वचच्या खातीर चॉयस आमगेलें जाल्यार एक पण प्लेन टेक ऑफ जाता ताची कर्मा फल म्हणल्यार दिल्ली वचून आमी पावतलींची म्हणून. सो हें रिस्पॉन्स देखून रिएक्शन मेळचे पळय तें आमगेर भाग्य आमगेर प्रारब्ध जाता म्हूण सांगयता. सो आमी कर्म कसं कसं टायपाचे म्हणून पळयता 3 टायपाचे कर्म आसता. भगवद्गीतेन सांगिल्लें आशिल्लें कर्म विकर्म आणि अकर्म. कर्म म्हळ्यार खंयचें शास्त्रा लेखान सांगिल्लें कर्मांक म्हणटात पळय ते पुरा करता ती आनी मुखा वयल्यान आमकां चांग जन्म मेळटा ताका कर्म म्हणचे. आनी विकर्म म्हळ्यार कसं आमी शास्त्रा विरुद्ध जावन कसं करता ती खंयच्यान आमकां मुखार आमगेर पतन जाता तोगू योनींत वता ती नरकांत वता ती ताका विकर्म म्हणचे म्हळ्यार शास्त्रा विरुद्ध. आणि अकर्म म्हळ्यार पुण्यनी पापयनी मात देवाल भक्तींत वचचें ताका अकर्म म्हणचें म्हूण देवान सांगचें आसा. खंडीत देवान भगवद्गीते सांगचें आसा. आनी आमगे नेक्स्ट सेशन प्रॅक्टिकली कशी देवाल ओट्टू अकर्म करचें म्हळ्यार देवालें सेव कशी करचें देवाल विशीं आमगेर कशी आमगे जिवनांत करचें तें आमगे नेक्स्ट सेशन आसतलें. जाल्यार हें आमी कर्म विकर्म आनी अकर्म कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड करूं येता चांग केल्यार चांग जातलें. एक एक काणी सांगता हाजे खातीर इंटरेस्टिंग स्टोरी अशी. पादवृस्की म्हणून एक पोलंडाचे एक म्युझिशियन असता आणि तो वर्ल्ड ओव्हर टुरिंग करता असता तागे म्युझिकल शोजा खातीर. आणि तो एक साधारण म्हणटा एक पॉलिटिकल लिडर वय आसता जाल्यार तागे म्युझिक तागे पॅशन सो तो वर्ल्ड ओव्हर वता. तो एक पण अमेरिका वता म्हळ्यार एक व्हड युनिव्हर्सिटीन ताका इन्विटेशन दिलें ना ते युनिव्हर्सिटी देखून स्टुडंट्सान एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो. तर ताका गेल्ले दिसता तांणी ते तागेले वयचे खर्च म्हळ्यार पोलंडा देखून अमेरिका येवचे म्हळ्यार तागेले मस्त खर्च आसता आणि तागेले इतले खर्च जाताले म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ते स्टुडंट्सान ते ऑर्गनायज केलेले ते शो व्हड युनिव्हर्सिटी आशिल्ली ती आणि त्या युनिव्हर्सिटीन तो ऑर्गनायज केलें. मात ते चेडूवान पळय ते ऑर्गनायज केल्ले शोन तूं ते कितली टिकेट विकून वचचे आसा पळय तितली टिकेट वेचून वचचे न्ही तांगेले. सो तांगेले त्या बजेटांत तांणी लेखील पळय कितलो दुड्ड मेळटलो प्लॅनिंग केलें तितली म्हाका दुड्ड मेळ्ळी ताका तांणी मुखारसून लेखतात की त्या म्युझिशियना वचून तो तांगेलो तो स्टुडंटा लिडर आसा पळय तो वचून सांगता की मेकेल्या इतलें दुड्ड ना मू तुमकां दिवचें का आमी तुमकां प्रॉमीस केलेलें की तूं पोलंडा देखून हांगा गायल्या तुमकां परफॉर्मन्सा खातीर इतलो दुड्ड मेळटलो म्हूण जाल्यार इतलें दिवचें जाय न्ही मू.
तशी नाही, तशी करू जायना तुम्ही म्हणतले. मागीर तो सांगता हांव मस्कीर करता आशिल्लो. म्हाका तुमगे चेडवा खातीर देखून दुड्ड जावका काय तुका. तुमकां हें म्युझीक आयकली, तुमी हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्ले, होच व्हड विशय. म्हाका तुमगेले कांय दुड्ड नाका म्हूण. तेन्ना तो स्टुडंट लीडर आसा पळय, ताका भारी खुशी जाता. थँक यू म्हूण तुमी इतलें छान करून अंडरस्टँडिंग करून घेतलें. आमकां निजान मनांत भारी एक संशय आशिल्लो, टेन्शन आयिल्लें, की तुमी आमकां बिश्टयतलीं की म्हूण दुड्ड दिनी म्हूण. जाल्यार तुमी आमी अशीच तुमी अशें आमकां एक्सेप्ट केलें आनी आमी दुड्ड दिवचे जाय न्ही तुमी सांगिल्लें म्हणके जाल्यार तुमी आमकां आई म्हणी ताचे खातीर आमी कृतज्ञ आसा तुमी जाय तुमी. मागीर एक ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ನಂತರ तुमको ಗೊತ್ತಸ್ತಲ್ಲ हे वर्ल्ड वॉर बळा जालें न्ही. वर्ल्ड वॉर जातके आनी पुरो वर्ल्ड वॉर आनी फिनिश जाता. तुमकां ಗೊತ್ತು आसा की अमेरिका विजयी जाता वर्ल्ड वॉर सेकंडांतू आनी पोलंडांतू भारी एक कश्ट आसता ते म्हळ्यार खावच्या पिवच्यान आनी तांकां हेल्प जावंक आशिल्लें. तेन्ना हो पळय पादेरस किंवा म्युझिशियन ते पोलंडाचो हेड जाता प्रेसिडेंट जाता तो. आनी तो लेखता की आतां हे पुरापशी चड दुड्ड आसा अमेरिका देशांतूची तांकां हेल्प करता म्हूण. तो सांगता की आनी तो प्रेसिडेंट हुवर म्हूण आसता तेन्ना अमेरिका प्रेसिडेंट ताका लेटर पेटयता की आमकां हेल्प जावका म्हूण. ताणें लेखील की तो लेटर वाजयतलो केन्ना पेटयतलो. मात ताणें लेटर पेटयलें नेक्स्ट दिवसू अमेरिका देखून कितकी प्लेन्स येतात की हेल्प घेवन धान्य आंगवालें पुरा घेवन येतात की हेल्पा खातीर. हो प्रेसिडेंट प्रादर्श की ताका सरप्राईज जाता की अमेरिका काल लेटर पेटयलें मात आनी प्रेसिडेंट हुवरान इतली इमिजिएटली नेक्स्ट डेच पुरा पेटोवन दिला म्हूण ताका ताका फोन करता की तो सांगच्याक की तुमगेल हेल्प भारी चांग जालें म्हूण. आनी तो प्रेसिडेंट हुवर लेखता की तुमगेल उडगास आसना जाल्यार तुमी एक पंता मस्त वर्स फुडें अमेरिका येयली पळय तेन्ना ते एक स्टुडंट लिडराक तुमी हेल्प केलें तुमकां दुड्ड दिनी जाल्यार तुमी सांगलें अडना म्हणून. तोच हांव स्टुडंट लिडर म्हणटा की तो प्रेसिडेंट. सो आमी पळय येता की केन्नाय तेंचें एक चांग कर्म केल्यार ताचें फल खंडीत चांग मुखारसून मेळटा. केन्ना मेळटा कशी मेळटा म्हूण आमकां सांगूं जायना. सो हें सेशन एंड करच्याक आमगेलें आयच्या सेशना मेन टॉपिक आशिल्लें की वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. सो आमी हें रिएक्शनाचें कशी हें एक सिक्वेन्स येता म्हळ्यार कशी एका मागशें एक जाता म्हणून कर्माचें आमकां फल मेळटा पळय तातूंत 2 नमुन्याचें फल आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. 2 टायपाचे आसता. एक आमी पळयता इन्स्टंट आनी एक डिलेड रिएक्शन. इन्स्टंट म्हळ्यार आतां तुमी रोडार वता आसच्या पुरो कोणाक तुमी लकयलें तो कुर्ले कोपान तुमकां येपास लकयतो इन्स्टंट रिएक्शन म्हणून. चिक्के आनी डिलेड म्हळ्यार आतां तुमी कशें की एक रात्री जेवणान खाता आसा ती आनी कशें की एक रुची रांदप जेन्ना तुमगेली खावची कितली कॅपॅसिटी आसा पळय ताचे कितें तुमी मस्त चड खाल्लें तर नेक्स्ट डे सकाळी पोट वायट जावन नेक्स्ट डे रिएक्शन येता ताका म्हणचे चिके डिलेड. तशींची आमगेले आत्मा म्हळ्यार शाश्वत जावन आसता. एक एक पंता आमी कशें कर्म करतात पळय ते ह्यांच्या जन्मांत आमकां रिएक्शन मेळना. मुखावेल जन्मांत रिएक्शन मेळटा. आमी अनुभव करून आसच्या पुरो एक एक पंत सडनली फॉर नो रिजन म्हणटात पळय कशें की एक चांग न्यूज येता अरे अशी जालें तशी जालें आमकां दिसता अरे हें कशें जावपा जालें हांव मना लेखता न्ही आशिल्लें चांग जातलें म्हणून इतलें खंय की सडनली खंयची की दुड्ड मेळटा आमकां और कशें की एक प्रॉब्लम सॉल्व तशी सडनली नुत्त बशील तेन्ना कशें की एक कश्ट येता. आमकां कळ येता की आमी केन्ना की कशें की कर्म केलेलें आसा पळय ते कंटिन्यू सायकलार आसा. आमकां रिएक्शन इन्स्टंट मेळचें पुरो एक दिवसान मेळचें पुरो और जन्म जन्मांतरा नंतरय मेळचें पुरो. एक ही काणी अंडरस्टँड करचें तुमी पळय येता की कृष्णाक धृतराष्ट्रान निमगेल की हांव कसन असल काम केल्लें की मेगेल 100 तुमकां गोत की धृतराष्ट्रान 100 जन चेडो आशिल्लीं कौरव 100 जनां मेल्लीं मुतांनी आनी हांवें पळयलें हांव जिवंत आसतना तांणी मेल्लीं ती हांव कसन असल पाप कर्म केलें की मेगेल पुरा 100 जन चेडो मेल्लीं ती. निजावन आमकां एक्सप्लेनेशन केन्ना कळना आमगेल्या जिवनांत कशें जाल्यार कृष्ण आशिल्लो तो सांगता की ताका पुरा गोत आसा मुखा वयलें मागशीचें पुरा गोत आसा देवाक देव न्हू परमात्मा. तो सांगता की धृतराष्ट्रा तुवें एक पंता एक पक्षी मारलेलें आनी तागे 100 मोट्टे आशिल्ले म्हळ्यार तो क्रूर जावन अशी मृगारी आशिल्लो. तूं एक पक्षी मारलें आनी तागे 100 मोट्टे आसा पळय ते पुरा जळोवन काडलें ताका तुका दंड मेळटा म्हणून हें जालें आनी तूं हाजे खातीर 50 जन्म घेवका पडलें. तेन्ना ताणें धृतराष्ट्रान सांगिल्लें की म्हाका कळ्ळें की हांव तें फुडें जन्मान तूं हांव तें मृगारी जावन एक पक्षी मारलेलें आनी तागे 100 मोट्ट्या जळयलें
मात आनीक जन्मांत म्हाका ताची शिक्षा मेळ्ळी तशी 50 जन्म कसले घेवका पडले म्हणून ताका तो सांगता की तुका ते शिक्षा मेळका जाल्यार पळय तुगेल 100 चेडूं मारका न्हू मरका न्हू तुगेले दोळे इद्राक कशे ते पक्षीक ते त्रास दिले मात ते एक पुत्र जावका जाल्यार कितले की पुण्य जावका ताका तुका 50 जन्म घेवका पडले ते पुण्य संपादन करचे खातीर आणि ते 50 जन्म घेऊन तुगेले पुण्य संपादन जालें सुद्दां तुका 100 पूत जाल्लीं ती म्हणून आणि ते 100 पूत जे तरी ताजे कर्माच तुका एक प्रकार रिएक्शन म्हणलें आणि तूं ह्या जन्मान तूं तुगेल मुखारीच तुगेल 100 चेडूं जालें देहांत जाल्लें म्हणून सांगेत सो एक प्रकार आमी पळय येता की कशी कर्माची फिलॉसॉफी कळटा भारी कष्ट खंयच्याय खातीर कसन जाता म्हणून कळना त्या एक खंडीत की लॉ ऑफ कर्म ते जाता आसता आमी सांगू जायना आणि मुखार आमी पळय येता की ते कर्म म्हळ्यार ते रिएक्शन म्हळ्यार आमकां सोदून येता म्हणून सांगिल्लें आसा कशी एक सान वासरू असल्यार पळय 100 कडल्यान गाय आसच्या पुरके जाल्यार ती वासरू पळय तिगेल आवसुल्याक सोदून तिगेल आवसुल्याक वता तशीच आमी कर्म कितले जन्म करचे फुडली केल्ले आसा पुरो ते कर्मा फल पळय आमगे ह्या जन्मान तूं सोदून ते येवन आमगेले येता म्हणून सांगिल्लें आसा सो त्या प्रकार पळयता आणि एक लास्ट सांगचे म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअल आणि कलेक्टिव्ह रिएक्शन वय आसता एक पंता आमकां केवचे ते कश्ट आमकां येता जाल्यार मस्त जनान कश्ट ताजे एक पंता पक्व जाता म्हणटात पळय ते रिएक्शन तेन्ना ते ओट्टू मेळटा आमी एक पंता आयकतात न्हू स्टोरी एक प्लेन क्रॅश जाल्लें आणि 100 जन ओट्टू मेल्लीं ती और कसन की एक व्हड हुंवार आयलो सुनामी येयलें आणि एक पंता 1000 जन मेल्लीं ती सो ते अशी आसता एक पंता कर्मा फल दैव नेत्रीन अशी जाता की ते पुरा जेन्ना फल ते एक टायम ताजे रिजल्टाचे येता आणि पुरा जन एक पंता तांकां ते कश्ट ते जिवनांत ओट्टू येता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि ह्या टायमार तुमकां एक पंता मना येवचें पुरो की छान कर्म आणि वायट कर्म केले ते डेबिट क्रेडिटा म्हणटा एडजस्ट जाता की बँकात आमी कशी डेबिट क्रेडिट घालतात पळय दुड्ड घाल्यार हें केलें तशी ना छान कर्माचे फल विंगड मेळटा वायट कर्माचे फल विंगड मेळटा आमकां एक पंत आसता न्हू असो कसं की आमगेलें चुकी जाल्ली हांव तें छान कर्म करून ते कॅन्सल आउट जातले की ना ते कॅन्सल आउट जायना छान कर्माचे फल मेळटलें वायट कर्माचे फल मेळटलें आणि एक सांग कशें आनी एक लास्ट एक स्टोरी एक चंदी स्टोरी भागवत मायोची निग म्हणून निग म्हूण एक कृष्णान एक पंत एक सोकणीक दर्शन दिवन ताका तो मुक्त जाता म्हणून सोकणी म्हळ्यार तो राय आशिल्लो तो नृग म्हूण तो तागेल कृष्णा काणी सांगता ती की ताणें मस्त सकड गाय दान दिवचें आशिल्लें म्हणून तांकां सने पाप करनी आशिल्लें जाल्यार एक पंत अशी जाता की ती एक गाय खंयची ब्राह्मणा दिल्लेली ते तागेल गोशाला देखून धांवन ती विंगड ब्राह्मणाले वता आणि तो ब्राह्मण पण कोणाले ती गाय गेल्या ती तो दिवचे तयार जायना तेन्ना तो ब्राह्मण सुरेश पळय तो सांगता की म्हगेलो चिटींग जालना म्हगेल म्हाका एक गाय उणी मेळ्ळा म्हणून हिच्यावन तुमी हें पळयल्यार निगर आयल कांय दोश ना तूं जाल्यार तो ब्राह्मण सांगता की तूं चूक केल्या ताजे निमित्त तुका शिक्षा मेळटली म्हणून तेन्ना ते शिक्षा मेळटाना निगर आयल्या चॉयस आशिल्ली की कर्मा फल दुःख भोगून तो म्हळ्यार तो दैवीक राय आशिल्लो तेन्ना तो सांगता आसो हांव कसं की चूक केल्लें म्हाका श्राप मेळना जाल्यार गोत नासी जाल्यार चुकी जाल्यार जालना जाल्यार आसो म्हूण ते भोगता म्हूण ताजे खातीर तो तो तें सोकणी जावन द्वारकेंत जल्म येता मात तें जल्म जाल सुद्दां दैवीक आशिल्लो तो राय कृष्णाले कृष्णाल दर्शन जाता आनी तो देवाले पावता म्हूण सांगिल्लें सो कर्म म्हळ्यार फिफो सिस्टम कशी एक व्हड धान्याचें व्हड एक रुमान तूं धान्य भरून दवरल्यार तोग्गू आशिल्लें सुरे भायर येता न्हू धान्य आमी फक्त नळान तूं टांकी दवरून उदक काडल्यार पण तोग्गू लेवलार आशिल्लें उदक सुरे भायर येतलें तशींच कर्म पण आमी करता आसता ती आनी तें सिक्वेन्सार आमकां ताजें फल मेळटा आसता म्हूण सांगिल्लें आसा सो खंयच्याय कारणान एक कसं नाही पळय एक जडारांच्या बुने मलेरिया जाता सो केन्ना कसन जाता म्हूण सांगू जायना आनी यम यम वापीस मरण म्हळ्यार देवान सांगचें आसा की म्हगेल विशय उडगास केल्यार पुरा हें कर्माचें हें नेक्स्ट सेशन आमी डिस्कस करुया हें सेशन आतां हांव हांगा एंड करता आसा नेक्स्ट सेशन हाजे विशय डिटेलार आयकुया जाल्यार देवान सांगचें आसा की म्हगेल शरण आयल्यार हांव तुमगेलें रक्षण करता म्हूण सांगिल्लें आसा सो मनुष्य जावन मेळ्ळेलें जीवन म्हळ्यार
की एक प्रकारारी ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व जीवन हे योनी मनुष्य जावन योनी मेळ्ळें ताजे खातीर आमकां कसं म्हणटात म्हळ्यार हें उत्तरदायित्व कसं मेळिल्लें आसा तें आमी देवाल सेवेन तूं भाग घेवयेत म्हूण सांगयेत. सो हें आयचें सेशन हांव हांगा एंड करता. कसं चुकी जावन आसल्यार क्षमापण कोरता. कसं तुमचें चांग दिसलें म्हळ्यार देवाल स्वामेल दयेन म्हूण लेखयता. सो तुमगेले कसं कॉमेंट फीडबॅक आसल्यार हे फेसबुक पेजार तुमी सांगयेता. आणि नेक्स्ट सेशन प्रॅक्टिकल स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार कशी आमी जिवनांत तूं आमगेलें प्रॅक्टिकली आमी देवाल टू कनेक्टेड आसयत कसे टेक्निक्स आसात तांतू म्हण तें आमी पळोवया. आयचें सेशन हांव हांगा राबयता. पुराय जाणां तुमकां चांग रुपार आयकलीं तुमी ताजे खातीर धन्यवाद. नमस्कार.